मिसाचे विटेक सुरवात करताना सगळी आम्ही उभी राहून याज्ञिकाक येवकार दिवन सुरवातेक गायन करूया. गायनाचो A5 पेज 3. Bosunkietão tuka Atmian sotan bapa Bosunkietão tuka Jesuk moden dorun Jesuk mukar galon Jesuk ciktun ravun Bapa mukaretang Atmian sotan Bapa Bosunkietang tuka Atmian sotan Bapa Bosunkietang tuka. Soglang dumka Dio boro distiu. आमचे इंटेसांव मागतांव एंड्रू आनी तेरेजा फेर्नांडीस. आमचे एक एकल्याचे मागणे बागयोन आंतोनीचे मोजतीन आमी जेजूक बारुया. मागुया शांती खातीर ह्या उत्सवीक वर्सान आमी आसाव आनी तेच बरोबर आमकां फावो तो पावस आमकां मेळूंक आनी आमकां फावो तें पीक आमकां जावंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबळीनो आयज देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता आनी तो विशय जावन आसा परम संस्कार. कोमयांचो संस्कार ताचे वरवीं पवित्र सोबेन आमी जेजूच्या जिवितान वाडटा. कितलो आमकां मोग, कितलो आमकां बाबार्थ, कितलो आमी खोल ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वाडटा आनी खरेंच तातूंत आमी जेजूचें जिवीत दर दिसा आमी घेता. हें आमी नियाळूंक गरज. आनी जितली आमी बाबार्थान ह्या मोगान मिसाच्या बलिदानाच्या आनी ह्या संस्काराच्या आमी वाडटल्या तितलें जेजू सारकें आमचें जिवीत जातलें. जेजूचे सारकें त्यागाचें सॅक्रिफिशल लाव, जेजू सारकें सेवेचें सेवा कोत्तलें आनी जेजू सारकें बाराबोर एकठांय हाडटलें. अशा जिवितान वाडोंक आमी जायते पावट चुकल्या. हे भेटेन आमी वांटो घेवंक तयार जाताना आमच्या पातकाचो उगडास करुया, दूख धरुया आनी देवाचें बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवोन सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. आमेन.
Somia kakut kor, somia kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. प्राप्तुया सर्वेस्परा सासनांच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें लीज बोवाच्या बागयोन आंतोनींक खोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसोंगदार आनी गोरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी आमी शिकूंक आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूंक. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरी चिटीची सुरवात. पावलो देवाचे होशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी तिमोत आमचो भाव, कोरिंत शारांत आसलोले पवित्र सोबेक आनी आख्खे आकायेंत शिंपडलेल्या पवित्र केल्ल्या भक्तांक ही चीट बरयतात. देव आमचो बाप आनी स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां कृपा आनी शांती दिवं. देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणी. तो काकलुतीचो बाप आनी सोगले बुजवणीचो देव. सगल्या आमच्या दुखी होतींनी तो आमकां धीर दिता. हे पोरी, आमी देवा कडली घेतलोली बुजवणीन सगले तरेच्या त्रासाक सांपडलेल्यांक धीर दिवंक जोगता. जशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा, तशेंच क्रिस्ता उदेशी ताचे बुजवणींतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. आमी आटेविटे काडटा तर हे तुमचे बुजवणी आनी सोडवणी खातीर. आमकां बुजवण मेळटा तर हें तुमकां बुजवण मेळचे खातीर. अशें आमी आतां कोश्ट भोगता तेंच तुमी तिरपणान भोगूंक पावतल्यात. तुमचे विशीं आमचो बोरवासो थीर, कित्याक आमच्या कश्टांनी तुमी भागीदारां जावन आमचे बुजवणींतूय भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणा. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक जबाब. चाकून घेयात आनी पोलेयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. म्हणुया, चाकून घेयात आनी पोलेयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. सगल्या वेला सर्वेस्पोराक दिनवासतलो, ताजी स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सोवें म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून हालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पोलेयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताल्यान सोगली ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी
सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब: साकून घेयात आनी पळयात, सोबेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताजेर दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान बुरगोट्टेल्यात. तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां कोदीस पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: साकून घेयात आनी पळयात, सोबेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. तांच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सोर्वेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब: साकून घेयात आनी पळयात, सोबेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मोना तयार करूंक उबी रावया. सोर्वेस्पोराक जोय जोय, खुशाल आनी संतोश बोरीत जायात. सोर्गार भोव व्हडली मुजुरी तुमची. सोर्वेस्पोराक जोय. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो मान. जेजून उरपोंजीक म्हळें, हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळूंक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. देखून जेजून तांकां तेन्ना जुदेवा मोदें वाड विवाड जालो. तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे ओ आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रोगोत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगोत पियेता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमण्या दिसा हांव पुनर्जिवन कोत्तलो. कित्याक म्हजें मांस खोरें खाण आनी म्हजें रोगोत खोरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगोत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तरी तीं मरून गेलीं. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें जेजून काफारनावन शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तो मान. हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सुरवातेक हांव म्हणटालो पोरोम संस्कार कोमियांचो संस्कारा वरवीं पवित्र सोबेन जेजूच्या जिवितान आमी वाडटा.
हो आमचो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर. म्हणटूच आमी जेजूक ह्या मिसाचे भेटेन भेट्टाव. ह्या बलिदानान आमी हातूंतल्यान आमी जेजूच्या जिवितान वाडटाव. हांव म्हणटालो कितलो म्हाका मोग, कितलो म्हाका बावार्थ, कितली म्हजी खोलाय ह्या संस्कारान. आमकां जायते भाग्यवंत आसात पवित्र सभेन जे ह्या पवित्र बलिदानान त्या भेटेंतल्यान ते वाडलेत आनी तांच्या जिवितान आमी पळयता दे हॅव दॅट युकरिस्टीक मिरेकल्स. आमकां सियानाचें कातारीन मेवता. ल्हानूच आसतना ताका उर्बा, ताका खुशी आसली गोरिबांची सेवा करूंक, गोरिबांक पावोंक, गोरिबांक आदार दिवंक ल्हानूच आसतना. आनी जेन्ना एरोपाच्या गांवांत पिडेची वॉशाची ही पिडा पडटा तेन्ना तें तांचो परामोस करता. तांकां वेता तांची सेवा करूंक, तांकां धुता, तांकां पुसता, ताचे गाय बांदता. आनी ताका विचारीत जाल्यार ते म्हणटा खंयच्यान तुका सोक्ती मेवली. आनी ते म्हणटा म्हाका मिसाच्या बलिदानांतल्यान ती म्हाका बळ मेवलें हें सगलें करूंक. म्हणटच हें मिसांव जेजूचें जेजूक चिकटोन ताणें फुडें व्हेलें. आनी जेन्ना 7 वर्सां पर्यंत ते हांतुनार आसता ताका जेवंक खावंक कांयच जायना. ताका फकत कोमियांव दितात आनी ह्या कोमियांचेर ते 7 वर्सां काडटा. आनी तातूंतल्यान मागीर उपरांत ते मोत्ता. फकत जियेता ह्या कोमियांचेर. आमकां 5 जुजे वाज आसा जो श्रीलंकेक गेलो आनी ह्या लोकांचो बाबार्थ गोट करूंक. आनी कसो गोट केलो आमी जाणान तो वेगवेगळे रूप घेवन भोंवलो आनी जीं कोण क्रिस्तांव भाव भयणी आसलीं ताका एकठांय केलीं आनी मिसाची भेट तांकां केली. कोण बरिनान ताका हो कोमियांव घेवन गेलो, उगीच लिपोवन लिपोवन गेलो वेगवेगळे रूप घेवन. आनी तांकां ह्या बावार्थ्यांक एकठांय करूंक हें मिसाचें बलिदान केलें. हें जेजूचें जिवीत दिवंक, जेजूचो नेट दिवंक, जेजूची उर्बा दिवंक. तस काय बरें जिवीत ह्या भाग्यवंताचें. आनी हीच मिसाची भेट घोटाय जाली ताका वेगवेगळ्या ताच्या आगोड्यांक फुडो करूंक. आनी तोय एके भाशेन जेन्ना ही वॉशाची पिडा पडटा ह्या पिडेवंताची सेवा करता, तांकां पावता, तांकां जेवण दिता, तांचे बरोबर रावता आनी निमणी आखरेक ताकाय ही पिडा जावन तो सोमता. आनी अशें म्हणटात एक मिलाक ताच्या जिवितान जेन्ना तो मीस करतालो आनी कोण ताका पळयता तो हे मिसाचे भेटेन इतलो गूल जालोलो की तो वयर सरलोलो, ताच्या जाग्यायलो दिश्टी पडलो ओ गोवाय दितात. म्हणटच इतलो खोल मोग ताका मिसाचे भेटेचो. आनी ह्याच भेटेच्या मोगान तो जेजूक नेटान दिवंक श्रीलंकेक गेलो. कितलो पयस. तेची आवय रोडटा आनी ताका म्हणटा आनी तो म्हणटा बाबा कित्याक रोडटाय. हांव रोडटां कित्याक हांव जाणा तूं आतां पोत्तून तुका हांव पळोवंक म्हाका मेवचो ना. तूं गेलो तो गेलो थिंगाच तूं मोत्तलो. तेका लागून हांव रोडटा. कितलें तें. आनी तिसरे सुवातेर पळयता हांव आमी तर आनीक एक देख घेतली जाल्यार भाग्यवंताची भाग्यवंत हातून तो मिसाच्या बलिदानान खोल रिगून आसलो ह्या संस्कारांच्या मोगान बावार्थान. आनी ताच्याय जिवितान वी सी द युकरिस्टीक मिरेकल. कित्याक कोण येता वो सोत मारिना पळय तो जेजू ह्या उंड्याच्या रुमान आसा पळय तो ताका एके भाशेन आव्हान मांडटा. हांव म्हणटा म्हज्या गाडवाक म्हणटा तो बुकेन दवरता 4 दीस आनी तूं तुज्या जेजू काड पळोवया हें गाडू तोंड खावंक वेता वो तुज्या जेजूक नमस्कार करता पळय तो. वी नो दीस मिरेकल. आनी सगलो लोक एकठांय जाता आनी तें गाडू आमी हाडटात ताका तोंड दवरता आनी हें गाडू धांवून येवन जेजूक नमस्कार करता. तो मिसाचे भेटेचो ह्या मोगाचो ह्या संस्कारान वाडटलो. कित्याक जेजू ह्या ग्रंथाचेर ताच्या जायते पावट ताका भेटलो, ताचेशीन खेळ्ळो, ताचेशीन उलयलो. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान इतलो गोड देखून आमी पळयता ताणें पवित्र सभेक जेन्ना आड शिकोवन वेताली तो पवित्र सभे बरोबर रावन ताणें झुजलो ही पवित्र सभेची शिकोवण जेजूची शिकोवण सगल्यांक दिवंक.
इतले पासून रिस्कार ताका ताचें जिवीत घालचें पडलें, ताका वीख घालून पासून मारपाक प्रयत्न केलो, मांडणी काडली, पूण पाटी सोडलो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या भाग्यवंताची भक्ती कोत्ता. त्रेजेन आसा तातूंत वांटो घेता, मुंगळाराक आमी येता आनी दुसऱ्या संतांच्या भक्तांची आमी भक्ती कोत्ता. पूण आमची भक्ती कोत्ताना किरीत भाशेन आमी आयल्या तेन्ना आमी जाय तें मागोंक येता. मागता म्हाका सिर्वीस, मागता म्हाका सोयरीक चेडो चेडूं, मागता आमकां पिकोवणी कुडीची, मागता एके भाशेन आमच्या दुसऱ्या आमच्या दोंद्यान आमकां आदार, मागता आमची सांडलेली वस्त आमकां मेळून घेवंक. बरें आसा, गूड, बरें. कित्याक जेजूनय आपल्या उतरांतल्यान आपलो हात लावन आमकां पेकोवणी हाडली कुडीची आत्म्याची, आनी जेजूनय म्हणलें आपल्या आपोस्लांक वचात, बरें करात, देंवचार काडात, पेकोवणी हाडात, बरें. म्हणटोच आमी येता. पूण आमी येता तेन्ना ही भक्ती करून ह्या भाग्यवंताची थंयच आमचें जिवीत कोबार जाता. हे सगळे भाग्यवंत आमी पळयता वाडले जेजूच्या जिवितान आनी त्याच बरोबर पवित्र सभेन आनी खोल वाडलेत. आमी पळयता मिसांव सियनाच्या कातारिनाचें कितें जालें पळय तें. आमी जाणाव मिसांव पांच जुजेवाजाचें कितें जालें पळय तें. आमी जाणाव मिसांव भाग्यवंत आंतोनीचें कितें जालें पळय तें. म्हणटच तांचें जिवीत तांची भक्ती करून थंयच सोंपोंक ना, पूण जेजूच्या जिवितान ते खोल वाडलेत. भोव करून ह्या संस्कारान, कोमयांच्या संस्कारान, ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान खोल वाडलेत. जायते पावट आमचें जिवीत ही भक्ती करून थंयच कोबार जाता. पूण जेजूच्या जिवितान आमी कितलीं वाडटा, कितलीं आमी रोमता, आनी खरेंच आमी जेजूच्या जिवितान रोमता आनी खोल आमचें जिवीत जाता जाल्यार पवित्र सभेन जायतें बरें दितलीं आमी जातले. कित्याक आमी पळयता पवित्र सभेंतल्यान आमकां हे मिसाचें बलिदान तातूंत वांटो घेवन जेजून तें आमकां दिलां. जेजून तें आपल्या उगडासाक करूंक आमकां फॉर्मायलां. ह्या बलिदानान आमी वाडोन जेजूच्या जिवितान आनी तेच बरोबर आमी जेजूक आमचे बरोबर धरून आनी ह्या भाग्यवंताची देख घेवन ते भाशेन आमचें जिवीत वाडोवंक गरज. न्हूच भक्ती करून थंयच सोंपोवंक, सगळी पेकोवणी घेवंक, मिलाग्री करूंक आमच्या जिवितान दुसरें आमचें सगळें जावंक. पूण जेजू म्हज्या जिवितान कितलो वाडटा. पवित्र स्नानान आमी जेजूच्या जिवितान भितर सरल्यान आनी हे जेजूचें जिवीत आमच्या जिवितान वाडोवंक ही मिसाचें बलिदान वो कोमयाव जावन आसा आमकां व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें. ताचे बरोबर आमी दोडटा, ताचे बरोबर आमी एक जाता. आमचे शिरान ताण ताचें जाता, क्रिस्ताचें आमचें आंग त्राण जाता. म्हणटच ताका आमी घेता, ताका आमी शेवता ह्या ताच्या उतरांतल्यान आनी त्याच बरोबर हे उंड्याचे मोडणेंतल्यान, ह्या ताच्या उतरांतल्यान. आनी पळयता भाग्यवन पावलो आयज कोरिंतकारांक बरोवन तो बुजवणेचें उतर उलयता. पयलो तांकां शांती मागता, दुसरें तो बुजवण मागता, बुजवणेचें उतर उलयता. सगल्या आमच्या दुखी खोतींनी धीर दितल्या देवाक वाखाणणी, तो काकुतीचो आनी बुजवणेचो देव. म्हणटच म्हज्याय जिवितान, आपल्याय जिवितान तो म्हणटा म्हज्या कश्टांनी म्हाका बुजवण दिली, गोठाय दिली ह्या म्हज्या वावरान, हे म्हजें जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक. म्हणटच हांवूय तुमकांय बुजवण दिता म्हणटा तो, बुजवण. आनी देव म्हज्या जिवितान बुजवण दिता ती पळोवन हांव तुमकांय ही बुजवण दिता. वो देव तुमकां बुजवण दिवं ह्या तुमच्याय कश्टान, तुमच्याय दोगदान. आयज पवित्र सभा उगडास कोत्ता मारिया पवित्र सभेची माता, मदर ऑफ द चर्च. कित्याक काल पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब समारंभली, दोबाची परब पवित्र सभेन. कित्याक तिणें जेजूच्या आपोस्लांक आनी शिसांक एकठांय केले सेनेकलान ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याक. हुस्को दवरलो, बुजवण दिली, गोठायेन बोल्ले म्हणोंक ना आनी ताका धांवडांक ना म्हज्या पुताक तुमी सोडून गेल्यात तशें हांवूय तुमकां सोडून दिता, तापोवंक ना. पूण बुजवणेचें उतर घेवन बाराबोर हाडलें ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक, फॉर द इनफिलींग ऑफ द होली स्पिरीट.
म्हणटच देवाचें उतर आमी पळयता दर मिसाचे भेटेन आमी येता तेन्ना तें आमकां मोडून मेवता. म्हणटच ह्या देवाच्या उतरान हांव कितलो वाडटा, म्हजें हांव मेडिटेशन, म्हजें देवाचें उतर वाचता, ह्या मागण्यांक हांव बसतां, म्हजें खासगी मागण्यांक, जाल्यार तातूंत हांव गोट वाडटलों. मागीर आंतोन ताच्या ग्रंथाचेर वो बाळूक खेळ्ळो, कित्याक तो ह्या देवाच्या उतरान खोल वाडलो, वेळ दिलो, वेळ केलो. आनी जेजू आमकां उलोवन म्हणटा काय बरो, हांव आयलां जिवीत दिवंक आयलां, सुबामपणी तें हांव दिवंक आयलां. आनी जो कोण म्हजें उतर आयकता तो म्हजो मोग कोत्ता, उतर आयकतलो आनी हांव ताचें सवें येतलो, बापूय येतलो आनी आमी ताचें सवें बिराड कोत्तले हांव. आनी हें देणें कोणाच्यानूच ताचे लागच्यान तें काण व्हरूंक जावचें ना. सगलीं तुमी कोश्ट कोत्तात, ओज्याच्या भारा खाला आसात, म्हजेशी याद, हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. म्हजेशी रिगून रावात. हांव दाखवेळ तुमी फांटे, जो म्हजे सवें रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता. तस काय बरें. आमकां देवाचें उतर आमी पळयता तातूंत आमी रोमल्या आनी आमकां दर मिसाचे भेटेन तें आमकां मोडून मेळटा तेन्ना आनी हें बाबाडताना हांव घेता तेन्ना म्हज्या ह्या काळुकी जिवितान उजवाड जाता. म्हज्या ह्या घुस्पलेल्या पावलांक म्हाका वाट दाखयता आनी म्हज्या निर्शेल्ल्या जिविताक एके भाशेन गोठायेन बोत्ता, धीर दिता, बळ दिता. हें म्हजें जिवीत तांकूंक आनी मागीर खंयचेय म्हज्या जिवितान कोश्ट येवंक कसलेय जावं ते तांचेर हांवें एके भाशेन तांच मारूंक आनी ते घेवंक आनी तांकां फुडो करूंक हें देवाचें उतर म्हाका गोठायेन बोत्ता. आनी ह्या संस्कारान आमकां मेवता दुसरें म्हणटा पळय तें ह्या उंड्याची मोडणी. जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो, म्हाका खाता, म्हाका पियेता, ताका भूक लागची ना, तान लागची ना, म्हजेशी येता तो केन्नाच मरचो ना, मेलोय जाल्यार तो जिवो आसतलो. हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. म्हणटच ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी येतना ह्या जेजूक आमी शेवता. तुमच्या पुर्विलांनी माना खालो तसो न्हय, हांव उणो दिता पळय तो म्हजें मांस, म्हजें जिवीत. म्हणटच कितलो बावार्थ म्हाका आसा. आनी मागीर पावल उलोवन म्हणटलो कशें परी आमी ह्या जेजूक शेवता. नितोर निर्मोळ काळजान पातकी जिवितान शेवता जाल्यार आमी क्रिस्ताची कूड आमी बोश्टायता. म्हणटच ती आमकां कुरपेन वाडोंक, ती आमकां ताच्या जिवितान वाडोंक आमकां आदाराची जायना, फळादीक जायना. म्हणटच म्हजें जिवीत जेन्ना नितोळ निर्मळ तेन्ना म्हज्या जिविताक ती फळादीक जाता, तेन्ना म्हजें जिवीत ह्या क्रिस्ताच्या जिवितान वाडटा. आनी दुसरें मागीर पावलो म्हणटलो आमी एकठांय जाता तेन्ना ह्या बलिदानाक कितें म्हजें मोन, कितें म्हजो हुस्को, फकत हांव गिरेस्त आनी गिरेस्तूच जावंक, हांवें गरिबांचो हुस्को तांचें सवें हांवें पावोवंक हांवें सोडून दिलें, वो हांवूच गिरेस्त कशी आमी सगळीं मौज मारपाची आनी वो गरिबांचो आनी आकांताक सांपडलेल्यांचो देगेर आसलेल्या समाजाची तांचो आदार दिवपाचो म्हजो हुस्को ना, जाल्यार तेन्नाय आमी ह्या बलिदानान आमी वाडोवन येना, तेन्ना आमी क्रिस्ताची कूड घोडिना. म्हणटच हें आमकां एक आव्हान. म्हणटच आमी आयल्या मिसाची बेट आमकां जाय, आमकां कोमयांक घेवंक जाय, पूण हें जिवीत तर आमकां व्हरोंक नाका, जाल्यार आमी ह्या क्रिस्ताच्या जिवितान वाडोना आनी आमी बराबर ह्या क्रिस्ताच्या जिवितान आनी एकामेकाच्या जिवितान वाडोन येना. कोमयांचो संस्कार ताचे वरवीं पवित्र सुबेन तो आमकां मेळटा आनी जेजूच्या जिवितान वाडोंक तो आमकां आदार. जेजूच्या जिवितान वाडोंक पयले सुवातेर with that selfless love, sacrificial love, जेजू वाडलो. जेजून म्हणलें खरो इश्ट जो आपल्या इश्टा पासत जीव दिता आनी जेजून तें केलें. म्हणटच ह्या जेजूच्या जिवितान आमी आसा जाल्यार ह्या असल्या मोगान आमी वाडटले आनी हें मिसाचें बलिदान आमकां आदार आनी गोठाय. ताचें उतर आनी त्याच बरोबर हो तो आमकां शेवूंक दिता तो जिविताचो उंडो. म्हणटच आयज आमी पळयता आमचें जिवीत आमी मोडटा घोवाक, बायलेक, भुरग्यांक, पूण खरेंच आमचें जिवीत म्हज्या भावां भयणांकूच वेता मोडोन. वो आमी मोडटा हें आमचें जिवीत आमकांकूच, दुसऱ्यांक आमचें जिवीत मोडटेलें जाता, आमी सॅक्रिफायसाचें जाता, त्याग सॅक्रिफीस थिंगांच आमचे फॅमिलीक आमकांच घोडेक भावां भयणांक पासून आसना. म्हणटच खंय आमचो त्याग सॅक्रिफीस जाता वो मोगाचो, जाल्यार
आमी पळयता जेजून आमकां सांगलां म्हणटच आमी कोत्ता जाल्यार तातूंतल्यान आमी पळयता आमी जाय ती देणी घेतली. दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेजूच्या जिवितान आमी वाडटा जाल्यार ह्या बलिदानांतल्यान आमी जातले हांव सेवेची सेवा दितली. सेवा घेवंक न्हय सेवा दिवंक हांव आयलां हें जेजू म्हणटा. तुमी सोजमोल्यात म्हणटच एकामेकाचो मोग करात हांवें तुमचो केला तसो जेजू म्हणटा. मदर ट्रिजा म्हणटा म्हाका ही सेवा करूंक जाता आनी एक किडे काडूंक जाता. क्रोर आनी क्रूट लाखांनी आनी क्रोरांनी पासून दिलेले जाल्यार म्हाका नाका पूण हांव तातूंत पळयतां जेजूचें रुपणें ताका लागून जाता. ही सेवा म्हणटच कितली आमची सेवा वेता दुसऱ्याक. जॉन क्रिझॉस्टॉम म्हणटा आमी जेजूचें रोगोत आनी मांस आमी घेता पूण म्हज्या भावाक आनी म्हजे भयणीचो परमोस आनी हुस्को धरूंक आमी कितलीं आयतीं कितलीं तयार. म्हणटच हें मीस आनी हें जेजूचें कमी हांव म्हाका जाय पूण म्हजी सेवा कितली वेता. आमकां भाग्योंत म्हणटा नियाळ्ळ्यात भाग्योंत आंतोन भाग्योंत पांच वाज सियानाचे कातरीन खोल. आनी तिसरे सुवातेर हे मिसाचें बलिदान आमी पळयता आमकां सगल्यांक बाराबोर हाडटा. बाराबोर हाडटा आनी आमकां क्रिस्ताचें जिवीत जाता दिता. आमी क्रिस्ताचो रूपकार जावंक सगल्यांक एकामेकाक म्हणटच क्रिस्ताचें कितें आमकां दिता. म्हणटच क्रिस्ताचो रूपकार जाल्यार बाराबोर हाडटा जाल्यार आमी येता मिसाक आमी सगलीं बाराबोर आसा पूण आमी घरा गेल्या उपरांत कितें आमी आमचे फामिलीन आमच्या बाबा भयणां मदीं केस्तांवां जोगडीं आमच्या शेजाऱ्याक केस्तांवां आमचे वावराच्या जाग्यार केस्तांवां आमचे दुसरे समुदायान केस्तांवां जाल्यार आमचें मिसाचें बलिदान आमकां जाय तें आमकां बाराबोर हाडटा. व्हडल्यांतले व्हडले मागडे जावन आसा माज आनी सार आमच्या जिवितान क्रिस्ताचो रूपकार आमी जावंक पूण खरेंच आमी क्रिस्ताचो रूपकार जाता. तो म्हणटा वचात पवित्र आत्मो घेयात शांती तुमकां. जांची पातकां तुमी बोगशितात बोगसुतलीं बोगशिनात अशें बोगसूची ना. म्हणटच जेजू आमकां दिता एके भाशेन बुजवण. जेजू आमकां दिता पेकोवणी आनी जेजू दिता आमकां बोगसणें जाचे वरवीं ह्या बोगसण्यांतल्यान आमी जेजूची शांती वो बोरवांसो आनी त्याच बरोबर वो एकचार बांदूंक जाता. ह्या जेजूक आमी घेवंक आयल्या ह्या भाग्यवंताचे मोजतीन देख घेवन नमणो करूं. तो आमचो आदार आमची गोठाय ताका उतरांतल्यान आमी घेता आनी ह्या संस्कारांनूय आमी घेता. म्हणटच तो आमकां गोठाय बळ दिवंक हे भाग्यवंताचे देखीन आमी वाडटना आमी ह्या ताच्या परम संस्कारान वाडोवंक ताचें जिवीत घेवंक आनी पवित्र सभेन आमी अखंड गोट मिशनार जावंक जेजूचें जिवीत सगल्यांक पावूंक. आमी उबी रावया हात जोडया. देवाचें उतर आमी नियाळ्ळां आमच्या काळजान मनान तें घेतलां. ह्याच देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें मागणें आमी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मिसाचे भेटेचें व्हडतेपण आनी उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर आसलेल्या जेजूचे आसणे अणभवूंक आपले पोरजेक भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार घालूंक ताच्या पासत बाबा लागीं मागुया. Sorgincha deva bapa amche magne aykun ge. आमी सगळ्यांनी उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर आसलेले जेजूचे आसणे ओळखून घेवंक जेजूचेर आमचो बावार खोलावंक आनी जेजू आमच्या जिविताचें बळ म्हूण मानून घेवंक आमचो आमकां बापाचो आदार मागुया. Sorgincha deva bapa amche magne aykun ge. आयचे त्रेजनाचे इतिहासां भेटयलोल्या
एंड्रू आनी ट्रिजा फर्नांडीस हाचेर बागयोन हातोनीचे मोजोतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Sorgincha deva bapa amche magne aykun ge. बापा आमचे मागणे आमी तुका बाळ्ळां तुज्या आत्म्यान आमकां बोर ह्या आत्म्याच्या उजवाडान कुरपेन गोठायेन आमी ह्या बलिदानान दर दिसा वाडटना आमी सगल्यांक जेजूचो रूपकार जावं. जेजूक आमच्या जिवितान आमी खोल अनुभवूंक आनी हें तुजें राज आमी सगल्यांक पावूंक. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C37 पेज 44. Lipta conio, doshi Jesus ove sogli, ikol pati burgi duci, novachu conio ami, ukache tebe ami, Jesus jesate ami. Jesus, Jesus, मोज्या भावां भयणीनो, हे मोज्यांनी तुमचें आमचें बलिदान सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा, शांतीच्या आनी मोगाच्या दातारा बागयोन आंतोनीचो उगडास करून हो योदन आमी तुका वोमतां आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजी शांती दी आनी एकामेकाच्या संपूर्ण मोगान एकवटाय म्हूण मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. अंतून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संबरंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून सगळ्या तुज्या भक्तां बरोबर आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, povit, povit,
so sorves por tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. O sorgi tuka soy soy, O sorgi tuka soy soy, sorves por novi yetata soy. O sorgi tuka soy soy, O sorgi तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात, आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळूंक तुमचे पासत सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो कुटपोर गोठुया mi somoronta, tuce punorjivon ponami porgotau, tucia ernia ami ontrektau. बापा, जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिविताचो आमी भोक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. बापा, के प्रित्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमियाओ आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर प्रिती मोगान तिका वाडोय. पुनर्जिविताचो बरवासो धरून मेल्यान आनी तुजे इश्टागतीन मोरून गेलेल्यांक सगल्यांक तुजें सूख फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणा सोरपोदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणा. आमेन. बापाक उलो करून ताचो आदार मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार बापा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी शांती दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक परवाशान आमी ओंत रेखतांव तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकारांतली आमकां वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्टकाल कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं हे सगळीं एकामेकाक सोम्याची शांती वांटुया शिळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी ईद देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस्ताची कम्युनियाच्या वेळार आमी गायन करुया D30 पेज 63
उबी रावया, प्रार्थुया. बापा, पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव सैमान वांटो दिलाय आनी आतां बागेवन आंतोनीच्या उगडासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडयलाय. स्वर्गार पावलोल्या आमच्या भावां भयणी पोरी तुजे कायदे ह्या संवसारान मोगान पाळून पवित्र जाल्लीं आमचीं काळजां तुज्या मोगान वाडत वचूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उपकार करून बसत. तुमी जाणात पूण हांव तुमकां आनीक एक पावट उगडास करता. आमच्या त्रेजेनांचो वेळ मिसांचोय पोरी सकाळीं 5:30 वाजता पयले मीस, मागीर 6:45 इंग्लीश भाशेन, मागीर 8 वाजता, मागीर 9:30 वाजता आनी मागीर सांजे 4:30 वाजता. कोणाकूय मिसान दिवंक जाय आनी इगोजेक डोनेशन दिवंक जाय, आमचें ऑफिस उक्तें आहा. तेच परी सोवेनीर रूम उक्तो आहा, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. तुमी इगोजेंतलीं भायर सरता आसतना सायडींचीं दारां आहात, फुडलीं फासाद आहा ती थंयसून हे वाटेन हे कॉरिडरांत आनी हे कॉरिडरांत न्हय. आनी उमाव घेवपाक सांत आंतोनीची इमाज आमी दवरतल्या. एक बांक खंयसर मदेंसून चलून येना, एक बांक ओळीन वेतलो, नाजाल्यार मागीर कन्फ्यूज जावं जाता, सगळी घुसपा गोंदळ जाता. एक बांक कोण उमांक घेवंक सोदतात ती, कोण उमांक घेवंक सोदनात ती तुमी भायर सरून वचात, पूण मदल्या दारांतल्यान न्हय, सायडीच्या दारांतल्यान. ओ सांत आंतोन हांगा येतलो आनी मागीर हांगा आहात ती आमच्यो भयण्यो, माद्री भयण्यो, ती तुय उम्यांक वेतली, जंय साक्रिस्तीच्या मुखार बायल्यान 2 इमाजी आहात, तुय सगल्या भायल्या लोकांक थंय घेवचो. फादर हायसीन कुमसाराक आहा मिसां, तो मिसा भायर तो कुमसुंदरींत आसतलो. तशेंच सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करून तिचे कडेन स्पेशली मागलां. सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार सगळे दीस ती ह्या दिसांनी नाहलेली लोक विचारतालो फादर तीर कित्याक ना. ते पासत तिका पोत्तून आपयल्या आनी आख्ख्या सुमनांक राव म्हणलां. तूं रावतली तिका वचून मेळात. ती फाब्रिकाच्या ऑफिसांत कावन्सिलींग करता आनी फादर दानाम हांगा कावन्सिलींग रूम आहा थंय करता 9 ते 12 आनी मागीर सांजे 4 ते 5:30. जुनाचे 14वेर सोनवार बैगून आंतोनीच्या त्रेजनांचो निमाणो दीस सदांचे परी सकाळची मिसां जातली, सांजे ए परी जातली, 4:30 वाजता आनी वेस्पराचें 6 वाजता आनी त्या दिसाक सांजेचें 7 मीस आसचें ना. तेच भाशेन फुडल्या आयतारा दीस बैगुंठ आंतोनीची परब मिसांचो वेळ ए पोरी 5:30 वाजता मागीर 7 वाजता. आयताराचो वेळ मुदार जाता. इंग्लेजीन 8:30 वाजता आनी दोबाजीक मीस 10 वाजता हे भाशेन आसतले. 24वेर जुनाचे बायगोंत जोआं बावतिस्ताची परब आनी तुमी जाणात आमचे इगोजेच्या फुडल्यांत व्हडलो समारंभ जाता, संस्कृतीक कार्यावळ जाता आनी ह्या कारणा पासत त्या दिसाक 24वेर बायगोन जोआं बावतिस्ताच्या फेस्ता दीस सांजेचें मीस आसचें ना. पूण ताका लागून आमी मीस सकाळचें हाडल्यान जे भाशेन त्रेजेनाक मीस जाता, पयलें 5:30 मागीर 6:45 मागीर 8 आनी 9:30 हे भाशेन त्या दिसाक मिसां जातलीं. कित्याक हांवें तें एक काडलां तें मागीर दुसरें बसयलां, पूण मातशें आदीं वेळार हें तुमी नोंद करचें. त्या दिसाक परबेच्या सुमार एक तियात्र आसतलो आमच्या कंपाउंडान 7:15 संवसारांत आसतना ताचे प्रिंस जेकबाचो ताच्यो तिकेटी मेवतात ऑफिसांत, पूण अदीक करून 10 तारीख जाली उपरांत आमकां मेवतल्यो. ते भायर आमी त्यो समुदायांनी धाडल्यात, थंय घेवच्यो समुदायाच्या वांगड्यांनी आनी तयार जावचें ह्या तियात्राक येवंक. कित्याक पावसांत म्हूण आमी हॉलांत करतले, हॉलांत सावंड सिस्टम सारको ना आनी हॉलांत आमचो लोक येना, ते पासत माटोव घातलेलोच आहा, ताका लागून आमी हांगा करता. फादर मारियान त्रवासाक आमी दिनवासता कित्याक तो येता हांकां, तो सेमिनरी निवासांत
डायरेक्टर आहा सेमिनरी निवासाचो ग्रॅज्युएशन कोत्तात त्या भुरग्यांचो वडील तो आनी तो आयताराच्या आयतार आमच्या कोपेलान येता आदी मागीर केन्ना हांगाय आपयताले केन्नाय तरी आमचे कडेन जायना हांगा येता तो आनी बरी भाशेन मीस भेटयता आनी बरी भाशेन तो देवाचें उतर पुरगोडटा आयकोंकशें दिसता ताचें आमी ताका दिनवासता खंयच्याय वेळार खंय आमी तरी नांव आमी खंय वेता ताका फोन घेवन आयलो रोखडोच वय म्हणटा आनी कांय हें करनासतना येता रोखडोच आमी ताका खेरीत भाशेन दिनवासता ताच्या मोगा पासो जो आमचे सभेन दाखयता आनी म्हणटा ही फिरगोज म्हजीच कशी कित्याक जायत्या कामांक तो आमकां आदार दिता देखून मोरना लेगून कोत्ता आमी नान जाल्यार सो ताका आमी दिनवासता गेल्ल्या काल तुमकां अदीक सवलती दिवन जायत्यो सवलती तुमकां दितात तर हांव खुशाल तुमी यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द गूड वर्क दॅट इज बींग डन इन दीस पॅरीस आय एम व्हेरी हॅपी एवरी वन इज हॅपी म्हाका म्हणटाले पदिगार आमचे आदले त्रेजेनाक आख्ख्या त्रेजेनांचो 1 लाख लागून जायनासलो आख्ख्या त्रेजेनांचो तूं आयल्यार लाखांनी पडटा एक दीस लाख पडटात हांव आयला म्हण न्हय तो कोत्ता ते हें सगलें सांतांतोनीचें तो कोत्ता तो तुमकां हाडटा आनी ताचे कडेन मागलोलें ह्या दिसांनी पावस मातशें घालिनाका अर्दें त्रेजेन काबार जाता आयज तितलो घाल रातीक पडला आनी सकाळ रातीक इलो घाल कित्याक म्हजी माय म्हणटाली दिसाक 1 जोड पूण वचूंक जाय सारकेंच वत गेल्यार बरें ना सगलें करपता आनी लासता ती म्हणटाली 1 जोड तरी मागूंक जाय दिसाची ती रातची मागल्या तें दिसाची न्हय कित्याक तुमकां वांटो घेवन सगळें चिकचीक जाता आनी कितें जाता पावसान भिजली म्हणटूच सो तो आयकता आमची मागणी आनी देखून हांव खुशाल आनी ताका सांगलां हांवें आमचें फेस्त जालें म्हणटूच कितलोय घाल म्हाका पडोवंक ना पूण आमचो लोक खंय तावन येता काणकोण तावन काल नुकून पयर आयल्यान ती सोनवारा दीस आमी इतल्या बेगीन ना आमी ही कितें केलां आमची हाटली पोटली घेतली आनी आयलीं आनी खंय हॉटेल सोदलें हांगा लागीं थंय रावलीं आनी आमी हांगा येयलीं खुशाल जालीं आमी आमकां भुरगें नासतलें ताणेंच भुरगें दिलें आमकां आनी ते पासत आमकां ताचो ओड मोग आहा पळय तूं काणकोण कितलें पयस पडटा हे वाटेन मागीर कर्नाटका सावन कारवार सावन लोक येता मेळूंक हे वाटेन महाराष्ट्रा सावन येता आनी ह्याच पासत दिसपाक जाय जालें इगोर्ज उत्सवीक इगोर्ज केली तो म्हणटा तूं सांगताय न्हू इतलो लोक येता आनी आतां चड लोक जाता वाडत आहा ताचेंच कित्याक हांवें ताका सांगलां हें तरी श्रायन जातलें तूं लोकांक वाडय कित्याक हाचे वरवीं गमता लोक हांगा मुद्दम येता ही फिरगोज आमची मागीर ती श्रायन जातली अशें हांवें बिस्पाक सांगलां आनी तोय एग्री जाला तो म्हणटा मातशें रावया मागीर तें कित्याक टाट करून तेज्यान करूंक जायना पाद्रीं कडेन विचारूंक जाय पास्टरल कावन्सिलाक विचारूंक जाय जायते पद्दती आहात त्यो जाले म्हणटूच जातलें सो तुमी मागात हें श्रायन जावं बायगोंत आंतोनीचें श्रायन हें आमचे फिरगोजेन जावं ह्या मनान हांव सगल्यो वस्तू कोत्तां बरे भशेन कोत्तां तुवें आतां पयल्यान दारां तांकां गोल्ड मारला लोकांक थोडीं जाण पळयतात आनी वेतात कोणाक सेन्स ना एप्रिशिएट करूंक आनी सांगूंक बरें केलां हांव जाणा म्हाका भियेतात तें हांव जाणा म्हाका भियेतात पूण हांव राकोस न्हय हांव डिसिप्लिनाक हांव कोणाक आयकोचो ना
पूण हांव यादनीक हांव मागीर म्हजें केन्ना केन्नाय सोंड करून वेता बरें न्हू जाल्यार तुमी हांसोत गेले म्हण तूं सगलीं मागीर उलोवंक लागतात आनी म्हजें काम उरता मागीर आनी ते पासत हांव मातशें स्ट्रिक्ट पूण हेरा वस्तूंनी हांव उदार आतां पार्किंग 4 व्हिलर्स तुंय आनी 2 व्हिलर्स हांगा आनी हांवें तुमकां सांगलां पत्तून उगडा बरे भशेन जाता आतां हांवें जुपाटी दिली ते दुस्तान बरें जाता पार्किंग कोण कोणाकडेन पूण काल कन्फ्यूज हांव पत्तून केली जी सुवात उक्ती दवरतात ती भायर काडूंक व्हेकलां कित्याक कितेंय तरी तुमकां गुवळेन पडली आनी कितें जाय व्हरूंक जाय तुमचें कार फ्री आहा थिंगा ते प्रमाणे आमचे कॉन्फ्ररीचे भाव मांडटात एक्सेस दवरूं एवरी लायन हॅज एन एक्सेस टू कम आउट मुद्दम दवरला तांणी ती तांची इकमत ती सो ते एक्सेसान तुमी पाक कोता ते आनी कोणाक दाखयता आसतना जालें खबर काल कितलो वेळ उरले आख्खें उरलें कित्याक रॉंग पार्किंग केलें मातशें तांचें आयकात तुमी तुमची बूद उजार करनात बूद तांची ते सांगतात ते आयकात ते भाशेन काल बरो गोत उरलो लोक मागीर इतलो दीस केन्नाय जावंक ना काल जालें कित्याक टाट करून ते आनीक कोणाक दाखयता म्हळ्यार ही एक्सेस आसलो तो बंद जालो भायर सरूंक जायना मागीर वसत मातशें जे भाशेन इगोर्जेन बोरी मांडावळ आहा आनी हांगा आयिल्ले पाद्री म्हणटात सुकूर कसली मांडावळ तुजी सगळें लिंप आहा मेळ कांय ना सारकें सिस्टमॅटीक आनी वी रिमेन वेरी मच surprised to see all this and people are following that हे सगळे पाद्रे येतात ते आनी भायलो लोक येता ताणें म्हाका सांगलां सो ही मातशें सांबाळात ती सांबाळल्यार आमकांय बरें तुमकांय बरें तुमी बेगीन पावतलीं जाल्यार तुमी तरी ब्लॉक कोतात सगळीं उरलीं मागीर हें दुसऱ्याचें चिंतात सेल्फीश जायनाकात एपमुड्यां कास्ताचीं जायनाकात आपलें चिंतपाक आख्ख्या समुदायाचें चिंतूंक जाय आनी तेन्ना तुमचेर सांतातुनीचें अदीक सुफळायेन बेसांव पडटलें उबी रावया हात जोडुया सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा बाग्योन आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें बाग्योन आंतोन
तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुड्यान येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागेवन रांदून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दिता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरी काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरोज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागेवन आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोदरे, म्हजे उस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या उस्क्या खोंतींनी म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आयलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळोवन घे. ओचोरयांच्या बागयो दांतून तुका उलो मात्तल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मोजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाळाय, थोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताची आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोती कोर. आमेन. आमी शॉर्टार गायन करुया. U25 पेज 243 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले.